वासू वासू तो पड़ जाता पातळ कर बाहेर ते पातळ कर आणि पातळ कर बाहेर ते पुरा बॉट अरे टँकर काय आम्ही म्हणतो जमणार आज गोंयच्या रस्त्याची परिस्थिती प्रत्येक गोंयकारान पळयल्या। ह्या राज्याच्या मुख्यमंत्र्यान चवथीच्या पयलीं सांगिल्लें की गोंयांत सगळे रस्ते आमी हॉटफिक्सिंग करतले, डांबरीकरण करतले आनी खंयच एक फोंड दवरचे ना। चवथीक प्रत्येक गोंयकार जो शहरान काम करता, जो सिटीन काम करता, तो आपल्या आपल्या गांवांत चवथ मनोवपाक वता आनी आज पुराय गोंयभर प्रत्येक गोंयकारान आज प्रत्येक गोंयकार ह्या फोंडान पडिल्लो। आमी आज हे गोंयचे रस्त्याची परिस्थिती हाचो निशेध करपाक आज कुडचडे मतदारसंघात, कित्याक आज गोंयच्या रस्त्याची जी परिस्थिती आसा ती काय एका म्हयन्यान जाल्ली ना। जो आदलो पीडब्ल्यूडी मंत्री आशिल्लो जाणे घोटाळे केले, जाणे गोंयच्या जनतेक फटयले की आमी जेट पॅचर हाडटा आनी पॅच मारता म्हणून, ही आज वास्तुस्थिती पुराय गोंयभर जाल्या। ताका लागून आज आमी कुडचड्यार जे ह्या भाजपा सरकारान, मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकारान जे गोंयभर जे फोंड घातल्यात, जे गोंयकाराक तांणी फोंडान घातल्या, आज वेळ आयिल्लो आसा की ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीच्या सरकाराक फोंडान घालून ताच्या वयल्यान शेण घालपाचो टायम आयिल्लो आसा। आमी ट्रेडिशनल पद्दतीन जेन्ना गांवांनी आपल्या आंगणान पेटणे घेवन माती दोडावन
बरो ग्राउंड करून ताचेर पळय शेणाचे आमी कवरिंग दिताले ही सेम पद्दत आज आमी हांगा यूज केल्ली आसा आनी हांव मुख्यमंत्र्याक सांगता की हाची रस्त्याची गॅरंटी वील बी मोर दॅन युअर गॅरंटी कित्याक तुवें घातिल्ले रस्ते 8 दिसांनी चल्ले हे रस्ते कित्याक टिकून उरतले कित्याक ह्या पद्दतीन मनीस घाम काडून ते त्रास करून शेण सारयता तुमच्या भशेन करप्शन करून बॅगो घेवन ते रस्ते घालना मुख्यमंत्र्यान पयर स्टेटमेंट केलो की जे कॉन्ट्रॅक्टर आसा तांचेर आमी कारवाई करतली हांव चॅलेंज करता मुख्यमंत्र्याक की ताणें सांगचें की गेल्ल्या 5 वर्साक खंयच्या कॉन्ट्रॅक्टराक ब्लॅकलिस्ट केला जो डिफॅक्ट लायबिलिटी पिरियडा भितर जो रस्तो परत करून दिवचो पडटा चॅलेंज मुख्यमंत्र्याक एक कॉन्ट्रॅक्टराचें नाव सांग एक रस्तो सांग जंय तुवें काम केलां तुम्ही अमित शाह जेन्ना आयिल्लो तेन्ना फक्त डीएलपीच्या नावाचेर मिरामारचो रस्तो फक्त हॉटमिक्सिंग केला नवो रस्तो करूं ना हे कॉन्ट्रॅक्टराक सरकार कित्याक वाचयता ह्या सरकाराचो जावय MVR जाचेर फाटल्या दिसांनी आमी पेडण्या एक मोर्चा व्हेल्लो जेन्ना ह्या देशाचे रोड अँड ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर नितीन गडकरी जेन्ना स्वता पेडण्या आयिल्ले तांणी सांगिल्ले की हाचेर सक्त कारवाई जातली जे कोणे ते पेडण्याक कॉलॅप्स केला ताका आमी ब्लॅकलिस्ट करतले ताचेर FIR जातली हे सांगिल्ले आज दुर्दैवाची गोष्ट चवथीच्या पयलीं आमी पळयलें की मुख्यमंत्र्यान अस्नोड्या वचून एक बायपास चालू केलो आणि तो काम कोणाक दिला बायपासाचे त्याच जावयांक MVR इन्फ्रा प्रोजेक्ट सो हाचे वयल्यान सिद्ध जाता की हे सरकार या दिल्लीच्या रिमोट कंट्रोला वयल्यान चलता मुख्यमंत्र्याचो कांयच कंट्रोल ना आणि हो तांचो जावय MVR म्हाका दिसता हाचेर कारवाई जावपाक जाय हाका ब्लॅकलिस्ट करपाक जाय कित्याक आज तुमी ताजे काणकोणचो प्रोजेक्ट पळयात थंय ती दरड कोसळिल्ली आसा फोंडेचो प्रोजेक्ट पळयात थंय कॉलॅप्स जाल्ले आसा जे वेर्ना बायपास जो ताणें बांदला थंय कॉलॅप्स जाल्ले आसा पेडण्याचो नॅशनल हायवे आसा तो आज कॉलॅप्स जावन 1.5 म्हयनो जालो अजून नॅशनल हायवे ओपन जायना त्या लोकांक बाबड्यांक सायडीच्यान जो सर्व्हिस रोड काडिल्लो त्या सर्व्हिस रोडाचेर इतले फोंड पडल्या मुख्यमंत्र्यान अजून थंय पोवचे ही आज सुरवात जाल्ली आसा जर तर सरकार फुडल्या 15 दिसां भितर गोंयचे पुराय रस्ते जर तर हे परत जर डांबरीकरण जायना आणि हाचे जर ऑटफिक्स जायना जाल्यार काँग्रेस पक्ष पुराय गोंयभर म्हाका दिसता रस्त्यार देऊन आमकां आतां शेणाचे रस्ते करचे पडटले कित्याक आज वेळ आयिल्लो आसा प्रत्येक गोंयकार विटला काल मुख्यमंत्र्याचे आमी भाशण आयकले तो आता स्वता सांगपाक लागला की भिवपाची गरज आसा मुख्यमंत्र्याक हांव सांगता की 2027 भारतीय जनता पार्टीक भिवपाची गरज आसा कित्याक आज तुमी प्रत्येक गोंयकारांक फोंडान घातल्या आज वेळ आयला की ह्या फोंडान माती घालून ताच्या वयल्यान भारतीय जनता पार्टीक शेण घालपाचो आज वेळ आयिल्लो आसा तुमच्या उठीच्यान घे बरें येतलो उदय ते सायडीच्यान बरें येतलो जज उठीच्या आमी सगळे येतले न्हू